महिमा तो सदां काळ आमचे भितर आसा. तेचें जिवीत आमचे भितर आसा. हर एक दीस आमी तेचें जिवीत घेवन चलता. आमच्या जिवितांत तेचो अधिकार आसा आनी सदां काळ तेचोच अधिकार रावतलो. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. अर्घा तुका बाप्पा, महिमा तुका बाप्पा, स्तुती तुका बाप्पा, वैभव तुका बाप्पा. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. अर्घा तुका पवित्र आत्मे, महिमा तुका पवित्र आत्मे, स्तुती तुका पवित्र आत्मे, वैभव तुका पवित्र आत्मे, होसाना तुका पवित्र आत्मे. वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचे दोनूय हात वयर उबारून आमी देवाक दिन वाचूया, कित्याक परतून ताणें आमकां एकठांय केल्या. हे सोबीत वेळा पासत, आमच्या जिविता पासत, आमकां दिलेले हर एका देण्या पासत, कित्याक तो आमकां सांबाळता. आमी ह्या संवसारान जल्माक आयल्या पासून आयचे घडये मेरेन तो, ह्या क्षणा मेरेन तो आमकां सांबाळता. त्या देवाक आमी दिन वाचूया, ताची आराधना करुया. उब्राहांती लाबा शिखारा बाराबान तोलोबो जिकेरेबे लिब्रमान तोरोबो सिखांत्र लांदे लेहेरा बा शिखारा बाराबा ओब्रमांत्र बो सिखात्र लांदे लेहेरा बा शिंत्र लांदे ओब्रमांत्र बो सिखात्र लांदे. ओ थँक यू लॉर्ड जीजस. ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयणां पासत तुका दिन वासा, तांच्या जिविता पासत, तांच्या कुटुंबा पासत तुका वाखाणटा, तांच्या वावरा पासत तुका वाखाणटा. होय म्हज्या सोम्या जेजू, तुजें खुशालपण आसा आमची ताकद, तुजें खुशालपण आसा आमची ताकद, कित्याक तूंच आमकां जिवी उदक दिताय, तूंच आमकां जिवे उदक दिताय. मोगाच्या जेजू, तूंच आमकां तुजें जिवीत दिताय. तुजें सासणीक जिवीत आमचे भितर आसा, देखून आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. तूंच आमकां सांबाळताय, तूंच आमकां फुडें व्हरताय, तूंच आमच्या सांगाता हर एका वेळार आसताय. तूं आमचो मोग करताय देवा.
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सर्वीस पराचें खुशालपण आमची ताकद जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी तेची उतरां उलयता त्या वेळार सुमयेचें खुशालपण आमचे भितर आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ज्या वेळार आमी सुमयेची उतरां उलयता त्या वेळार सुमयेचें खुशालपण आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक मनीस खुशाल जावन कितें कितें करता. एक मनीस खुशाल जावन कितें कितें म्हणून ना करना. प्रेज द लॉर्ड. सगळें करता. ही वस्तू घेता, ती वस्तू घेता, ह्या जाग्यार वयता, त्या जाग्यार वयता, त्या मनशा लागीं उलयता, ह्या मनशा लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. पूण आमी जायत्या जाणांक लागीं उलयता, जायत्या जाणांक लागीं आमी आमचे प्रॉब्लम शेअर करता, जायते कावन्सलर आमी करता, जायते आमी कावन्सिलिंगाक बसता. पूण तुमी केन्ना मोतीन घेतल्यात कितें? जो कावन्सलर आसा, जो कावन्सिलिंग करता, तो पासून तुमकां सांगता आपल्या बुद्धीन नातर आपल्या संपूर्ण कायेन देवाच्या उतरान. प्रेज द लॉर्ड. जर तो मनीस बुद्धीन उलयता जाल्यार तेजो इफेक्ट तितलेच ताका रावता ज्या ताका तेची बुद्धी आसा. पूण जर तो मनीस देवाच्या उतरां वरवीं उलयता तर तेची उतरां तुज्या जिवितान इफेक्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, सजमन घेयात. जायत्या जाणांक सजमना देवाच्या उतरान कितली ताकद आसा ती आमी कालूय तेंच चिंतलेले आनी तेचेरच आमी मनन करताले काल. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. अजूनय आमकां सजमाना, देखून आमी आमच्या जिवितांत प्रॉब्लमान येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या जिवितांत आमी प्रॉब्लमान येता. कित्याक जाणा, आमी अजूनय सजमान हावना देवाची ताकद कितें आहा ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देव आपल्या उतरां वरवीं आमच्या थंय उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेची उतरां जावन आसात पवित्र पुस्तकांतली. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, काल आमी पळयताले मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4. पूण ताणें असो प्रतिपाद केलो, पवित्र पुस्तकान आसा, ज्या वेळार आमच्या जिवितान आमी प्रॉब्लम्स येतात त्या वेळार आमी मनशा लागीं उलोवंक सोदता आनी मनशा लागीं उलोवन तो प्रॉब्लम आमी सॉल्व करूंक पळयता. पूण आमी पवित्र पुस्तका वरवीं देवा लागीं उलोवंक पळयना आनी तो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक पळयना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी अशा भाशेन करता कितें तर आमच्या फुड्यान मनशां आसात आनी ती आमकां ह्या प्रॉब्लमांतली भायर काडटली. पूण देवाचें उतर जें सदांकाळ आमच्या सांगाताक आसा त्या उतराचेर आमकां भरवसो ना. प्रेज द लॉर्ड. त्या उतराचेर आमकां भरवसो ना. जायतीं जाणां बाबा आयजून पासून सोमया जेजूची उतराचेर विश्वास ना दवरना. प्रेज द लॉर्ड. सोमया जेजूच्या उतराचेर विश्वास ना. पळयात, आमच्या जिवितांत ओके प्रॉब्लम्स येतात, ताळणी येता, ओके, आनी आमच्या जिवितांत कश्टूय येतात. पूण एक मात मोतीन धरा, जर तुमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताची उतरां आसली जाल्यार तो प्रॉब्लम सेम रावना. प्रेज द लॉर्ड. तो प्रॉब्लम सॉल्व जाता. खंयसून तो प्रॉब्लम सॉल्व जायत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी ते चिंतूचे न्हू, आमी ते हें करूचे न्हू, आमी फक्त प्रयत्न करूंक जावो देवाच्या उतरां वरवीं तो प्रॉब्लम घालोवचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमन घेयात. देवाचे उतर जिवे आनी गुणवळ म्हणून सांगता. फकत ते पेकवणी पासत न्हू, पूण तुमच्या आत्मीक रितीच्या प्रॉब्लमा पासतूय कामाक येता. प्रेज द लॉर्ड. ते उतर फकत आमच्या शिकपणाकूच न्हू, पूण आमच्या हर एका बिझनेस प्रॉब्लमान, हर एका आमच्या जिवितांतल्या कश्टानूय ते उतर काम येता. प्रेज द लॉर्ड. ते उतर कामाक येता. प्रेज द लॉर्ड. सजमान घेयात बाबा, सजमान घेयात. आयज आमी जितली मनशांक व्हॅल्यू दिता तितली देवाच्या उतराक दिना. आनी जर देवाच्या उतराक आमी व्हॅल्यू दिली आसल्या तर आयज मनशांची आमकां गरज आसतली नासली. प्रेज द लॉर्ड. इवन आयज जे हांव प्रीच करता तेची पासून तुमकां गरज आसतली नासली. आमेन.
हालेलुया. आयज तुमकां देवाची उतराची गरजूच आसली कित्याक तुमी सजमताले आसल्या म्हाका खबर आसा बायबला वरवीं म्हाका विजय मेवता. जर बायबला वरवीं जर म्हाका विजय मेवता जाल्यार हांव दुसऱ्या विजया वरवीं वा दुसऱ्या विजयाची म्हाका गरज ना. कित्याक तो विजय म्हाका बायबला वरवीं मेळटा, तो विजय म्हाका बायबलांतल्या उतरां वरवीं मेळटा. आयज जायतीं जाणां अशीं आसात, जायतीं हांव अशें म्हणना, हांव तुमकां वायटूय म्हणना पळयात, पूण सजमोन घेयात आमच्या वीक पॉयंटान, आमच्या असतकायेन, आमच्या त्रासान जेजू ख्रिस्त आमची सक्ती जावन आसा. आमेन. आनी देवाचें उतर आमचें सक्ती जावन आसा. ज्या वेळार तुमचे थंय न्हू त्रास येता, तुमचे थंय कश्ट येता, तुमचे थंय दूख येता, त्या वेळार बायबलांतलीं उतरां उलयात. प्रेज द लॉर्ड. न्हू तुमच्या शिकपणान पूण तुमच्या आत्मिकूय रितीन. प्रेज द लॉर्ड. आत्मिकूय जिणेंत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार जेजू क्रिस्तान 40 दीस 40 राती उपास केलो आनी 40 दीस 40 राती उपास करून सैतान थंय आयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी सैतान येयल्या उपरांत जेजू क्रिस्तान ताका जबाब दिला देवाच्या उतरा वरवीं, न्हू आपल्या बुद्धी वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. पळयात जेजू ह्यो देवाचो पूत, थंय ताका बुद्धी लावंक जातली आसली पूण तेणी देवाच्या उतरा वरवीं विजय मेळयला. प्रेज द लॉर्ड. आयज तो देव म्हाका आनी तुका पासून सांगता देवाच्या उतरा वरवीं विजय मेळो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जर तुमच्या जिवितान आज कश्ट आसा, जर तुमच्या जिवितान आज प्रॉब्लम आसा, जर तुमच्या आज जिवितान अपसेटनेस आसा, जर तुमच्या जिवितान आज घुसपाटणी आसा, तर सजमोन घेयात देवाचो विजय तेच्या उतरा वरवीं आसा. आमेन. देवाचो विजय तेच्या उतरा वरवीं आसा. ज्या वेळार आमी उतरां उलयता त्या वेळारूच आमचे भितर विजय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात ज्या वेळार आमी उतरां उलयता त्याच वेळार आमचे भितर विजय जाला तो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पळयात देवान जेजू क्रिस्तान कितें म्हटलें, पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां, तें बरयलां. पवित्र पुस्तकान कित्याक बरयलां, खंयची वस्त पवित्र पुस्तकान बरयल्या म्हटल्यार ती पुरी जाल्या. आमेन. ती तुज्या पासून आसा. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान अशें आसा. आमेन. इज रिटन. बरयलेलें आसा. इज रिटन. बरयलेलें आसा. म्हाका तुमकां सांगूंक एक्सप्लेन करूंक जायना. जसो पवित्र आत्मा आज म्हाका सजमन येता, म्हाका तुमकां एक्सप्लेन करूंक जायना. पवित्र पुस्तकान आसा तें. खंयची वस, हर एक वस जी तुमच्या जिवितान कश्टान आसात, प्रॉब्लमान आसा, पवित्र पुस्तकान आसा तेचेर विजय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आसा पवित्र पुस्तकान तेचेर विजय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक पवित्र पुस्तकूच आसा जे हर एक आमकां प्रॉब्लमांसून भायर काडूंक जाता. पवित्र पुस्तकान आसा म्हणटा जेजू. इज रिटन. बरयला तुमचो विजय पवित्र पुस्तकान आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचो पुस्तकान विजय आसा ऑलरेडी. प्रेज द लॉर्ड. सो देवान बरयलेलें आसा खंय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू ख्रिस्त तेंच सांगूंक सोदतालो, बरयलेलें आसा. प्रेज द लॉर्ड. बरयलेलें आसा ते म्हाजे पासून तुजे पासून. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बरयलेलें आसा. बरयलेलें आसा. हालेलुया. कितें बरयलेलें आसा पळयात. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. सो मनीस जियेता हें खंयसून जियेता. पवित्र पुस्तक सांगता उंड्या वरवीं मनीस जियेना. आमी जो उंडो खाता तेचे वरवीं मनीस जियेना. कित्याक एक पावट खाल्लो उंडो न्हू आमचो संपूर्ण कायेन आमच्या पोटान रावना. प्रेज द लॉर्ड. पोटान रावना तो उंडो म्हटल्यार कितें तेचो पासून नाश जाता. म्हणून बायबल क्लियर म्हणटा खाण सरता तसल्या खाणा पासून तुमी त्रास घेयनाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. खाण सरता तसल्या खाणापासून तुम्ही त्रास घेनाकात. पयात उंड्या वरवीं मनीस जियेना म्हणटा, पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जियोचें कारण जावन आसा उंडो न्हू, जियोचें कारण जावन आसा पवित्र उतर. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज आमी जे जियोचें आमचे भितर कारण आसा त्याच कारणाक आज आमी लांब करता. प्रेज द लॉर्ड. त्याच कारणाक आमी लांब करता. म्हज्या आनी तुजे जिवितान आमकां जियोचें कारण जावन आसा पवित्र उतर. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र उतर जेचे वरवीं म्हाका, जेचे वरवीं तुका जियोंक जाता, जेचे वरवीं म्हाका, जेचे वरवीं तुका जियोंक जाता. कित्याक आयज जियोचें कारणूच जावन आसा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज खूब जाणांक खबर ना बाबा, आनी ती धडपडटात. कित्याक धडपडटात? कित्याक आमकां जियोचें कारण खबर ना आसा. हे संवसारान लॉंग लायफ, लांब आयूक खंयसून आसा हें आमकां खबर ना आसा. आमी लांब आयूक मेळोवचे पासून टॅबलेटी घेता न्हू, आमी लांब आयूक मेळोवचे पासून आनीक कितें करता, सगळें करता. कित्याक आमकां लांब आयूक जाय म्हणून. खंयच्याच मनशाक नाका आपलें लायफ शॉर्ट जाय म्हणून. दर एकल्या मनशाक जाय आपलें लायफ लॉंग जाय म्हणून. पूण लॉंग लायफा साठी न्हू तुजी बुद्धी, पूण पवित्र आत्म्याची उतरां आसन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण पवित्र पुस्तकांतली उतरां घेवन चलता तेचे आयूक देव म्हणटा वाडयता. प्रेज द लॉर्ड. तेचे आयूक हांव वाडयता म्हणटा. सो म्हजें आनी तुजें लॉंग लायफ आसा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. आमचें आनी तुजें न्हू तुमचें जे देवाचें उतर जावन आसा आमकां आयुश्य आमचें वाडयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सजमोन घेयात बाबा देवाचें उतर आयज कितें म्हणटा तें पवित्र पुस्तकान आसा तें. आयज कितलीं जाणां पवित्र पुस्तकान व्हडले व्हडले सांगतात कायदे, व्हडले व्हडले कायदे सांगता अशें आसा अशें आसा. पूण तेंचे जिवितान जर पवित्र पुस्तकान एक पासून गूण गावचो ना आनी त्या उतरा भाशेन ती चलनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते उतरा भाशेन चलनात. सांगतना व्हडले सांगतले, कुशीक बायबल घेवनूय चलतले न्हू. बायबल कसो धरूंक जावो, कसो वाचूंक जावो ते पासून सांगतले. पूण जर तेंचे जिवीत पयलें जाल्यार बायबला भाशेन मात चलनात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थोडे जाण मोगाच्या बाबयनानू दुसऱ्यांका चुकीचो काडूचो प्रयत्न करतात, दुसऱ्यांका दोश दिवचो प्रयत्न करतात. प्रेज द लॉर्ड. तूं जर दुसऱ्यांका दोश दिताय तर बायबलांतले उतरां प्रमाणे तूं चलनाय जाल्यार देवाचो आत्मा पासून तुका दोश दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तूं दुसऱ्यांका दोश दिताय जाल्यार पयात देवाचे उतराक सोडून जर तुमी दुसऱ्या खंयच्या वस्तूंनी गुरफाटतात जाल्यार तुमी देवाच्या उतराक अपमानयतात. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतराक सोडून जर तुमी खंयच्या वस्तूक अदीक मान दितात जाल्यार तुमी देवाच्या उतराक अपमानयतात. कित्याक देवाच्या उतरान खंयच्याच वस्तूक पयलीं मान दिवंक सांगोंक ना, खंयच्याच वस्तूक तुवें पयली जागा दिवंक सांगोंक ना. मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 37 क्लियर म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान तुवें पयलो एकल्याच देवाचो मोग करूंक जायो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाच्या उतरां बगोर कोणूच कांय ना. आयज हर एक देवाचे सेवक हांव पासून आनी जायते पासून जे देवाचे सेवक आसात ल्हान व्हड ते सगळे देवाचे सेवक देवाच्या उतरां प्रमाणे उतरां आयकोन सेवक जाल्यात न्हू खंयच्या वस्तूक पळोवंक सेवक जावन. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात वस्तू ह्यो डेट आसा, देवाचे उतर हें जिवें आसा. जिवें उतरांक फॉलो करूंक जाय वा डेट वस्तूक फॉलो करूंक जाय. डेट वस्तूक आमकां फॉलो करूंक जायना. त्यो डेट आसात तेजे भितर जीव ना. जीव आसा तो म्हजे भितर आनी देवाच्या उतरा भितर. देखून भागीत पावलू कितें म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. हें तुका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हें तुका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाचो आत्मो आमचे भितर वस्ती करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात आयज
जर आमी खंयच्या वस्तूक चड इम्पोर्टंट दिता आनी देवाच्या उतराक आमी इम्पोर्टंट दिना जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्हू. केन्नाच ना. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच ना. केन्नाच ना. कित्याक जाणा आमी म्हणटा ही उतरां रेमा उतरां, ती उतरां जिवी उतरां जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ही उतरां जिवी उतरां जावन आसा. पळयात बायबल सांगता पवित्र पुस्तकान आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तकान अशें आसा, पवित्र पुस्तकान ब्लेसिंग आसा, पवित्र पुस्तकान तुका हर एका वस्तू वरसून विजय मेळयलेलो आसा. आमेन. हर एका वस्तूवर विजय मेळयलेला. प्रेज द लॉर्ड. पळयात चिंतात चलात, कित्याक देवाच्या वस्तू वयर आमचो भावार्थ नाका दवरुया. देवाच्या उतरां वयर आमचो भावार्थ. खंयच्या वस्तू वयर जर आमी भावार्थ दवरता तर ती वस्तू जिवी ना आसा. एकूच जिवी आसा, तें म्हटल्यार देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव तुमकां ह्या दिसांनी सांगतलो वेगवेगळ्या भाशेन देवाचें उतर कितलें पावरफूल आसा तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाच्या उतरान कितकिताक पळयात कितें म्हणटा देवाचें उतर. उंड्या वरवीं न्हू पूण देवाच्या तोंडांतलें. ही जी उतरां बायबल आसा हे देवाच्या तोंडांतलीं उतरां बरयलेलीं आसा, देवांतलीं मुखांतलीं उतरां बरयलेलीं आसात. बायबल कितें म्हणटा त्या भायर सरतल्या उतरां वरवीं मनीस जी येता. प्रेज द लॉर्ड. त्या उतरां वरवीं मनीस जी येता, त्या उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. सो जेच्या वरवीं आमी जियेता तेकाच आमी विसारता. जेच्या वरवीं आमी आमचो नाश जाता तेका आमी वेंग मारता आनी तेचो आमी मुखो घेता ना. सजमाले तुमकां कितें सांगलें तें. जेच्या वरवीं आमी जियेता त्या उतराकूच आमी लांब काडटा आनी जेचे वरवीं आमचो नाश जाता त्या वस्तूक आमी लागीं घेता वा मुखो घेता. प्रेज द लॉर्ड. ना बाबा, देव जीव आसा आनी तो जिव्या मनशा भितर रावता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हे दिसा पासून हे वेळा पासून हे उतरा पासून तुजी उतरां सासणीक जिविताची तेका सजमता तो आपलें घर खडपार बांदता. आवड आयलो, पावस आयलो आनी तें घर मोडोंक ना. कित्याक देवाच्या उतराचेर तें बांदलेलें आसा. आमेन. थँक्यू जीजस. ह्या भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून हांव पळयता वाडतो अनुग्रह, वाडतें एनॉयंटींग तेंच्या जिवितांत. हांव पळयता तकलेच्या केंसा पासून पांयच्या नाक्षी ताका संपूर्ण तेंची कूड तुज्या आत्म्यान भरता. तुज्या आत्म्याची सक्ती तांकां मेळटा. ह्या वेळार देवाच्या सामर्थ्यान संपूर्ण तुमी मेळटात. संपूर्ण ह्या वेळार देवाचें सामर्थ्य तुमी घेयात क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.